मायनिंग कंपनी बेकायदेशीरपणान करताले काम, थळाव्यांचो आरोप. आता पळयात खबरो विस्तारान. आदली रानमंत्री अलिना साल्ढाना हिणें गोंयांत सुरू आशिल्ल्या घडामोडींचेर खर तिडक उक्तायल्या. गोंयांत जे घडटा ते पुराय चुकीचें आसा. राज्याचें रक्षण करप गरजेचें आसा, तितलेच सैम आनी पर्यावरण तिगोवन दवरप हेवूय सरकाराची जापसालदारकी आसा. सतत पर्यावरणाक गृहीत कित्याक समजता असो प्रस्न आदली रानमंत्री साल्ढानान उप्रासला. सगळ्यात पयलीं गोंयचो आकार समजून घेवन गोंयांत कितले प्रकल्प येवं शकता हाचेर खोलायेन विचार करप गरजेचो आसा अशेंय तिचें म्हणणें. I was very focused on protecting the environment. I was the Minister for Environment. It was my responsibility and my duty to protect the environment. Whatever, as per the rules, fitted a certain category, we made sure that those areas were included in the definite categories. Like, for example, the Bhutani project. That was declared as a private forest during my tenure. How was it removed from the list of private forests? What changed? See, we have to go by, why do we have laws? Why do we have rules and regulations? So that governance can happen in a way that will benefit the state and benefit the people of the state. But unfortunately, things are not happening the way they should. And I request our government to take care of our Goa, our dog-sized Goa. And let us not force our youth to come and sleep here without food, without any, shelter. And today I was very upset. I've come here for the first time, to be very honest. But I was very upset to know that his vital signs are going down. He's a young man. He's somebody's son. He's somebody's brother. People who love him, want him, need him. And Goa needs people to fight for truth and justice. मायणा कुट्टरीच्या थळाव्यांनी एकमतान प्रकल्पाक खर विरोध केलो. मायणा कुट्टरी वाठारात सुरू आशिल्ल्या हावसिंग प्रकल्पाचें काम थळाव्यांनी बंद उडयलें. आमचो गांव आमकां जाय अशें म्हणीत एकठांय येवन ह्या प्रकल्पाचो थळाव्यांनी खर विरोध केलो. ह्या प्रकल्पाक लागून वाठाराचेर व्हडलो परिणाम जातलो. तशेंच पंचायत लोकांक विश्वासात घेनासतना प्रकल्पांक परवानगी दिता असो आरोप थळाव्यांनी केला. देखून हो प्रकल्प बंद जावंक ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार थळाव्यांनी दिली. आता एक महत्वाची अपडेट मुखार आयल्या ती म्हळ्यार फाटले 4 दीस जावन उपोशणाक बशिल्ले पाळे शिरदोनचे थळावे जे आसात ते आता सध्या महाआंदोलन करपाच्या हट्टाक पेटिल्ले आसात. तर आमी आता थेट वचुया आझाद मैदानाचेर आनी आमचो प्रोड्युसर गौरीश आमोणकर हाचे कडल्यान थंयच्या स्थितीचो एक आढावो घेवया. महाआंदोलन अवघ्या काही मिनिटांनी सुरू जावपाचे आसा. त्याच्या पयलीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांगासर आयिल्ले आसा. सर, सध्याची ही स्थिती पळय जाल्यार वेगवेगळी आंदोलनां सध्या येवपाक लागिल्ली आसा अशें आमकां कळिल्लें आसा. सध्या ह्या आंदोलनाचो परिणाम कितें जावपाचो आसा? गोवा बंद जावपाक शकता जर आक्रमक जाले जाल्यार? आज आमी पुराय गोंयची जर वास्तुस्थिती पळयली जाल्यार काल सकाळी हांगा आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट जालो. ताच्या उपरांत सांजचो काल मिराबाग थंय लोकांनी मशाल रॅली केली. थंय काल हांव गेल्लो तांचे बरोबर. आज सकाळी हे पळय एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडेन शेळवणचे आनी होडर गांवाचे लोक थंय प्रोटेस्ट घेवन आयिल्लो की थंय एक कोळशाची जेटी येता. आनी आज जे आदले चीफ जस्टीस फर्दीन रिबेलो आणि जो एक मुवमेंट चालू केलो तांणी एक 10 पॉइंट रोस्टर जो घातलो की जातून ज्या प्रमाणे हे सरकार गोंयचे जागे जमनी कन्वर्ट करून पळय विकता ते आडोवपाक लागून तांणी जो पुराय गोंयभर जो मुवमेंट केलो म्हाका दिसता तातूंतल्यान एक गोंयकारांक स्फूर्ती मेळ्ळी आनी म्हाका दिसता एक क्रेडीट तांकां वचपाक जाय. आणि ऑफकोर्स की आमचो जो डिमांड आसा आज आमी गोंयकार म्हणून आज आमी लोकांक हांगा तेंको दिवपाक आयिल्ले आसा की आज गोंयची जनता ही पिडीत जाल्ली आहा की ह्या सरकाराचे वेगळे वेगळे कायदे वेगळे वेगळे अमेंडमेंटां सो खंय तरी गोंय नश्ट करपाचें म्हाका दिसता बंद जावपाची आज गरज आहा. आज सकाळच्या प्रोटेस्टाक तर हांवें पळयलें की थंय पंचायत ती बीजेपीची, झेडपी बीजेपीचो, आमदार बीजेपीचो
म्हळ्यार बीजेपीचे रुलिंगान आसून आज सरकार तांचे आयकना, सामान्य लोकांचे कितें आयकतले? ही आज वस्तुस्थिती आहा, ही आज परिस्थिती आहा. आज प्रत्येक वाठारांत तुम्ही पळयात गोंयान आज आंदोलनां चालू आहा. सकाळी कुर्तोरेच्या गांवांत आंदोलन चालू आशिल्लें. सो आज प्रत्येक भागान प्रत्येक गोंयकार आज विटला आनी सगळीकडे आंदोलनां ही चालू आहा. म्हाका दिसता ह्या सरकारान गेल्ली 14 वर्सां गोंयकारांक म्हाका दिसता टेकन फॉर ग्रांटेड घेतले आनी हाजो परिणाम म्हाका दिसता आज प्रत्येक वाठारान हो दिसून येता. आमी आज हांगा सगळ्या गोंयकारांक सगळ्या जनतेक तेंको दिवपाक आयिल्लो आसा. काँग्रेस पार्टीचे जेन्ना सरकार आशिल्लें वी वर बोल्ड इनफ की आमी थंय तकली बागोवन लोकांनी सांगलें रिजनल प्लॅन नाका आमी स्क्रॅप केलो, लोकांनी सांगलें SEZ नाका आमी SEZ रद्द केलो. सो आज हांव सगळे गोंयकारा कडेन तकली बागोवन म्हाका दिसता जे लोकांक जाय ताजेर आमी काँग्रेस पार्टी रावतली. 39A विरोधात जी झळ पेटली पाले शिरगांव हांगासर, सो आता हो जो मुद्दो आसा तो त्या शिरगांव लोकां पुरतो मर्यादीत न उरता आयज पुराय गोंयकारांक लागू जाता अशें म्हणटात. तशेंच इनफ इज इनफ ह्या वरवीं सुद्दां 17(2) आनी 39A रद्द करा म्हणून. सो हेच्या वयल्यान तुमकां आतां हो 39A जो आसा तो पुराय हितूनूय तुमी मागणी करतले की बाबा पुराय स्क्रॅप करा म्हणून? सी 39A सेक्शन हे जस्टीस फर्दीन रिबेलो तांची टीम हे ऑलरेडी तांणी चॅलेंज केल्लें आसा. मॅटर इज सबज्युडिस आनी म्हाका दिसता एज अ पॉलिटिशियन आमी तातूंत चड इंटरफियर जावप न्ही, कित्याक नामनेचे एक्टिविस्ट, नामनेचे वकील क्लाउड आल्वारीस, नॉर्मा आल्वारीस, आमचो स्वप्नेश शेल्लेकर, किशोर नायक गांवकर अशे हे सगळे लोक त्या पिटिशनान आसा आनी म्हाका खात्री आसा की थंय निकाल जो आसा वो पॉझिटिव्ह गोंयकाराच्या फावरान जातलो. आणि आता म्हणटा की आता आंदोलन सुरू जावपाचेच आसा. त्याच बरोबर टिसबी मंत्र्यान अशें म्हटलां की 70चे 40,000 लोक हांगासर येवन सक्षम आसा ते हे करपाक. सो कितें जावपाक शकता हांगासरची स्थिती? तशें समज जालें लोक 70च्यानूय येयल्या किंवा तेजे कार्यकर्ता येयले जाल्यार कितें जावपाक शकता एकंदरीत परिस्थिती? म्हाका दिसता हे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार मंत्री हांकां हांचो अहंकार माथ्यान इतलो गेला की ते कितेंय वक्तव्य करता. आज रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण टू सत्तरी आज सगळे गोंयकार हांगा आयल्या. हो प्रश्न आज फक्त एका आमदाराचो किंवा एका मंत्र्याचो ना. आज प्रत्येक काना कोपऱ्यांतल्यान गोंयच्यान आज हांगा लोक आयिल्ले आसा आनी म्हाका दिसता की आज हो ज्वलंत मुद्दो हो गोंय वाचोवपाचो मुद्दो आसा, ताका तेंको आमचो सदांच आसतलो. तर हे आशिल्ले काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर. त्याच बरोबर हांगासरची परिस्थिती पळयत जाल्यार लोक आता जमाव जावपाक लागला. हाचे अपडेट आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. तर ही आशिल्ली सद्याची स्थिती. तर फुडें कितें जातलें, हें आंदोलन केन्ना मेरेन चलतलें हे विशींचे अपडेट्स आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतले. तर आतां आमी वळुया फुडल्या खबरां कडेन. मायणा कुट्टरीच्या थळाव्यांनी एकमतान प्रकल्पाक खर विरोध केला. मायणा कुट्टरी वाठारात सुरू आशिल्ल्या हावसिंग प्रकल्पाचें काम थळाव्यांनी बंद उडयलें. आमचो गांव आमकां जाय अशें म्हणीत एकठांय येवन ह्या प्रकल्पाचो थळाव्यांनी खर विरोध केलो. ह्या प्रकल्पाक लागून वाठाराचेर व्हडलो परिणाम जातलो. तशेंच पंचायत लोकांक विश्वासात घेनासतना प्रकल्पांक परवानगी दिता असो आरोप थळाव्यांनी केला. देखून हो प्रकल्प बंद जावंक ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार थळाव्यांनी दिली. रिप्रेझेंटेटिव्ह दिले बट अध्यक्षांकडे 200 माझे सिग्नेचर आहे. आम्ही सांगितले एक मीटिंग घ्या स्पेशल मीटिंग वेर वी लोकांक कितें न्यूज आयकून घे आनी स्क्रॅप द प्रोजेक्ट. पूण ते मिटिंगूय करपाक तयार नाही. तेणी फकत ते आमी 9 तारखेर बरी व्हडली तांकां वचून डिस्कशन करून स्टॉप वॉकआउट हाडले एका. हेणी आपणाक बडे मिटिंगेक रिवोक केल्या. आणि एज यू नो न्हू पोतून सांगत तुमकां FAR हिंगा 60% वर वचपाक जायना. दॅट मॅटर इज इन द कोर्ट. बट आतां आमगे TCP मिनिस्ट्री पळय आहा ते सारके गोंय विकपा भायर सरलो आहे. आतां तूं जाणा 39A आतां FAR विकताय ते. तूं पयशे तुका जाय तुजो हाड बिल्डींग काड. बाबा त्या गांवा कॅपॅसिटी आहा कितना तें चोवप ना. सी तेच सांगत तुका हिंगा जायते आनी इश्यू आहाय बट मेन इश्यू ह्या प्रोजेक्टाचो. हे प्रोजेक्टाची सीवेज विल ट्रॅव्हल इनटू द लेक. लेक आमगे 200 मिटर देखो ना. आमगेलो लेक पळय हा एक 200 मिटर देखो ना. आणि हे लेक जायते कडेन ती थोडी मोडी आतां पिड्यार जाले कित्याक अशें कोण कन्स्ट्रक्शन जालां ते सीवेज भितरल्या तें वयता. पूण आमगेले अजून चकाचक आहा तळे. आमगे तळे चकाचक आहा. शेतकार चकाचक आहाय. 2 पीक काडटाय आमी कांय पाड दोन नाय सगळे. आतां हें जर जालें जाल्यार सगळे पाड पडटले. सो आमगे एग्रीकल्चर पळय म्हणटाय न्हू आमी दॅट वील बी झिरो. बर्ड्स मायग्रेटरी बर्ड्स आणि ते बारा आमगे हांडी वर्सा देवा सांगून आख्खो फुल गोवा लोक येता मरे.
आपको गोंयच लोक येता आनी एक पाटी शेतां थोडी पिड्यो जाल्यार मागीर कोण येतलो हिंगा दिस इज द मेजर थिंग तेज भायर आनी कितले आमकां इश्यू आहा हिंगा सावयवेरे वागुर्मेच्या बागावाड्यार रसिका प्रभू हांच्या घरात चोरी जाली. घरात कोण नाशिल्ल्याची संद साधून चोरांनी घरातल्या भांगराच्या वस्तूचेर आनी रोख रक्कमेचेर हात साफ केले. सुमार 20 लाखांचे भांगर आनी 40,000 रुपयांची रोख रक्कम फारायली. गोंयांत सध्या चोरयाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. सावयवेरे वाघुर्मे बागवाड्यावेल्या रसिका प्रभू हांच्या घरात चोरी जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रसिका प्रभू आनी ताच्यो 3 चलयो शुक्रारा लग्न सुवाळ्या खातीर आपल्या सोयऱ्यांगेर गेल्ली. घरात कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरांनी घरात घुसून आलमारीतले सुमार 20 लाखांचे भांगर आनी 40,000 रोख रक्कम फारायली. लग्न करून जेन्ना आयतारा रसिका घरा आयली तेन्ना हो सगळो चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयलो. म्हाड्डोळ पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. मागीर हे करून तेंच्यांनी हे केलें फोडून मागीर ते साठी चावी हाडून हांगा पयली तेंच्यांनी तांकां चावी मेळना. मागीर आमी चावी लिपोवन दवरली ती तेंच्यांनी कशी सोदून काडून ते चावेन एक लॉकर काडले आनी त्या लॉकरान मायचे दवरले ते तेंच्यांनी भांगरां येयली सगळी. सो टोटल 20 लाख 20 लाखाचे वर आसताले आनी 40,000 रुपया कॅश आसली. पोलिसांनी पंचनामा केला. पंचनामो केलो पुलिसांनी. म्हाका मागीर पुलिसांनी आपोवनूय तेंच्यांनी रातचे येयल्ले पंच येयल्ली. सरपंच येयल्ली. गोमंतक टीव्ही खातीर वाघुर्मेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. मुळगांवां भर लोकवस्तीक लागून चालू आशिल्ले सॉयल टेस्टिंगाचे काम थळाव्या लोकांनी बंद केले. मायनिंग कंपनी कडल्यान गांवाच्या धडेर बेकायदेशीरपणान आनी गुपचूपपणान हे काम चलताले असो थळाव्या लोकांचो आरोप आसा. जाल्यार उदकाची पातळी टेस्ट करपाचें काम चलतालें अशें कंपनीचें म्हणणें आसा. मायनिंग प्रश्ना वयल्यान मुळगांवच्या लोकांचो फाटल्या सुमार 2 वर्सां सावन संघर्श सुरू आसा. गांवच्यो मागण्यो पुराय जावंक नासतनाच गांवच्या धडेन मशिनरी घालून सॉयल टेस्टिंग करपाचें काम चालू केलें. थळाव्या लोकांक हाची म्हायती मेळटकीच आयतारा सांजे लोकांनी सुरू आशिल्लें काम चलता थंय वचून बंद उडयलें. मजगतीं थळव्यांनी काम आडयले उपरांत सोमारा सकाळी कंपनीचो अधिकारी गणूक थळार पावलो. मीन न्हय जाल्यार उदकाची लेवल तपासपाचें काम हातांत घेतलां अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. ग्रामसभा जाल्या उपरांत एक मायनीर विजीट दिवपाक आमी सगळे जाण गांवचे भुरगे ह्या मायनीर येयल्ले आनी वयर जर येवन पळयता जाल्यार तेंचे आमचे जे लेक आसा लेकाच्या सायडीकूच तेंचो बोरींग मारपाची मशिनरी आनी एक 2-3 जाण कामगार आसले आनी ते काम करताले. आमी तांकां कामगारांक विचारलें अरे बाबा तुमकां हें परमिशन कोणी दिलां? जर तुमी पंचायतीक कन्सर्न केल्यात किंवा शेतकी कमिटीक कन्सर्न केल्यात जावं हें कितें तें आमकां कशें कळटलें? तेन्ना आमी बाय फोर्सली तें काल काम बंद उडयलें. आनी बंद उडोवपाचें कारण इतलेंच, गेल्या 5 म्हयन्या पयलीं आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एक मिटींग घेतलेली आनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमचे जे कितें मागणी आहा ते आमी सगळे मागण्यो मांडलेले थंय आनी कंपनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एग्री जाल्ली. आमदारूय आसलो आमचो. जे आमचे मेन डिमांड आसले जे कितें 2021च्या आराखड्या प्रमाणे बफर झोन जो आसा तो मेनटेन करचो, तो डिमार्केशन करचो. दुसरी नायट शिफ्ट आमकां जी त्रास जाता सगळ्या गांवच्या लोकांक, मुळगांवच्या लोकांक, ही नायट शिफ्ट बेगींतल्या बेगीन बंद करची. पण हे कंपनीक एक अशी मस्ती मारलेली आसा ती कोणाचेच आयकपाक तयार ना. ना आमदाराचे, ना डेप्युटी कलेक्टराचे, मामलेदाराच्या, पंचायतीचे किंवा लोकल्सांचे. आयज आमकां अशें दिसता की हे कंपनी जर आयकना जाल्यार आमकां खंयसर तरी वेगळो मार्ग स्विकारचो पडटलो. सभा जाली तेन्ना आमी ह्यो इश्यू काडलेलो की मायनिंगचे जे बफर झोन आसा आनी सेकंड थिंग आमचो नायट शिफ्ट आहा हे बंद करपाक जाय. ओके. आनी त्या खातीर मागीर ग्रामसभा जाल्या उपरांत आमी सगळ्यांनी एक निर्णय घेतलो की आमी वयर बेश्टीच पासय मारया खंय कितें जालां तें. आनी पासय मारता आमकां देगेकूच जो आमचो हांगा दाट देव आसा आनी देवस्थान आनी हांगा फुडें रामनाथेश्वर आसा देवस्थान तेज्या मदीं हांगा हेंच्यांनी बोरींग केलां. आनी तांकां ते विचारल्यार ते म्हणटा आतां वॉटर लेवल चॅक करपाक वेळी सॅम्पलां काडले हांगा फाटल्यान ते आमकां बुद्दू करताले खबर ना. आनी तो आतां म्हणटा हांगा आतां येयल्लो तो हांगा पळय येयल्ल्यार म्हणटा तो हे वॉटर लेवल चॅक करता म्हणून आमी म्हणून माल काडिना म्हणून. पण तेंच्यांनी कसलेंच इंटिमेशन कोणाक दिवंक ना, पंचायतीक दिवंक ना, खंयच्या समितीक दिवंक ना, कम्युनिटीक दिवंक ना, शेतकीक दिवंक ना, कोणाकूच दिवंक ना. सो हेच्या खातीर आमी तांकां सांगलां की कामूच तुमी बंद करा जो पर्यंत आमचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जायना.
गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. हणजूण वाठारांत एका रेंटकारीचो स्वयंअपघात जावन कार एका नाल्यात उमथली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ओडिसाचो पर्यटक ही कार चलयतालो खंय. तेन्ना अचकीत ताचो कारीवेलो तावो सुटिल्ल्यान कार लागसारच्या नाल्यात पडून उमथली. ह्या कारीत आशिल्ल्या 4 पर्यटकांक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. तांचेर उपचार सुरू आसात. सेल्फ जाला तो सेल्फ जाला जे जमलो आनी तो भायर पावलो ते आले 4 जाण आसले भितर. तेन्ना आमी काडले तांकां हे करून. केन्ना जालो हो आतां? 9 साडे 9 जाताली. आयज सकाळी? हय सकाळी. हय ते कितें ड्रोन बी आसले कितें? हय असले अशें आसले. हय कितके जाण आसले गाडी? 4 जाण आसले. एकट्याक मार लागला हातीक हांगा भुजाक ह्या आनी बाईच्यांक तितकें हें ना नॉर्मल लागला. आमी काडले तांकां ओडून भायर. चेडे जाले. खंयचे बी कितें सांगला तेंच्यांनी? खंयचे बीन ते सांगला? ओरिसा कितें म्हणत ते ओरिसाचे अशें कितें सांगात ते म्हणा हांवें विचारलें का ओरिसाचे म्हणा ओरिसा अशेंच सांगलें ओरिसा. आनी मागीर आमी ताका काडले काय एम्बुलन्स येयली न्हू फाटल्यान एम्बुलन्स धाकटी जाली एम्बुलन्स. आनी मागीर तेंच्यान वाडे गेले तांकां हें करून तेंचे गेले तांकां. आनी आतां खंय गेल्या आनी म्हाका दिसता तेणें गेले जाल्यार पूण ना तेजीच गाडी दिसता ते रावले एम्बुलन्स पयना फुडें पडना फुडें. आनी ताका फटाफट काडले आनी तांकां बसून हें केलें हाडले वयर. मागीर हांगा रस्तो तो पूल मोडला आनी थंयसून हांगा वाडला. आमकां भंय दिसता कित्याक इतके फास्ट येता तो इतके फास्ट येता भंय दिसता. हांगा स्पिकर तो घालूंक जाय न्हू अहो कोण आयकना न्हू. पण कितें सांगलें पंचायत सांगना आयकना कोण आयकना. मागीर कितें जातलें आमी आमकां येवपाक असो त्रास जाता मरे भायर सरपाक भंय दिसता. दरेका आमदारान स्वताचो आदर राखपाक जाय. विरोधी पक्षात आसतना आमी लेगीत आंदोलनां केल्लीं पूण सरकारी कार्यालयांत वचून अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडूंक नाशिल्लो. कार्यालयाच्या भायर आंदोलनां केल्लीं. सध्या चालू आशिल्ल्या आमदार विरेश बोरकाराच्या 39A कलमाच्या आंदोलनाचेर आपले कितेंच उलोवपाचें ना अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. सत्तेतलो जर आमदार आशिल्लो आनी ताका व्हेलो जाल्यार तुमी वगीर वतले आमचे बाकीचे आमदार. कोणी आमदार पळयात आमदारान हांव आमदार लोकांचो प्रतिनिधी म्हणजे हांवें रिस्पेद सांबाळून काम करता प्रत्येक आमदारान अशें म्हणटा. आतां गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांत आमी केन्ना हांव एज्युटेशनाक गेलो खूब फावटी. हांव 1994 आमी जेन्ना विरोधी पक्ष म्हणून आशिल्लो तेन्ना आमी एज्युटेशनाक गेले. पण आमी कितें करताले आमी गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसाच्या भायर बसताले. गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसाच्या भितर बसून ताका कोणा ऑफिसराक हें घालप ना अशें परिस्थिती. तूं दी रिप्रेझेंटेशन दिवपाचो म्हाका अधिकार आहा सगळ्यांक अधिकार आहा रिप्रेझेंटेशन. फक्त कितें आतां तें कशे पद्दतीन कितें जालें ताजेर हांव कॉमेंट करपाक शकना कारण तें थंय हांव आय विटनस नाशिल्लो म्हाका कांय खबर ना. लोकांच्या फायद्या खातीर 39A कलम आसा म्हणून सांगून विधानसभेत पास केले. पूण आयज झोन बदलाच्या नांवा खाला व्हडल्यो जमनी रुपांतरण जातात. दोंगराचे दोंगर शेत जमनी मोठ्या प्रमाणात रुपांतर जाल्यात. पेडणे मतदारसंघात 2.36 लाख चौखण मीटर जमीन पंचायत आनी थळाव्यांक विश्वासात घेनासतना रुपांतरण केली अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान सांगलें. ह्या 39A कलमाक आपलो कायम विरोध आसतलो. हे कलम रद्द जावपाक जाय अशें जिताचें म्हणणें. 39A हे हांवें प्रत्येक टायमार डे 1 म्हाका दिसता सुरवात हांवें केल्ली हेचो विरोध करपाक. विरोध इन सेन्स सगळ्याकूच विरोध करप अशें नासता. जेन्ना बिल पास जाल्लें जेन्ना आमकां जितके म्हायती दिली ते बारीक जे स्थानिकाचे म्हणजे गांवांनी जे ऑर्चर्ड प्लॉट्स असतात जेंच्यांनी धाकटे प्लॉट्स केल्ले आनी ते खंय तरी कन्वर्जन करपा खातीर डिफिकल्टी जाता ते स्थानिकांक गोंयकारांक बेनिफीट जावचे अशें म्हणून. पूण ल्हव आमी पळयतात की स्पेशली म्हाज्या मतदारसंघात दोंगराचे दोंगर कन्वर्ट जाले आनी डे 1 नांव म्हाज्या हेच्या विशयी आवाज उठयत आसा आमच्या स्थानिकांक कळयत आसा. जेन्ना आमी सगळे डॉक्युमेंट्स काडले जेन्ना पळयले जाल्यार वास्ट हेतून आमची कन्वर्जन जाल्ल्या आनी हांवें ठाम विरोध केल्लो. एसेंब्लीन क्वेश्चन येयल्लो म्हाजो दुसरो हांव नको कित्याक तो क्वेश्चन घेवपाकूच दिवंक ना तो. तरी पूण त्या दिसा हांव सगळें मांडपाचो आसलो पूण म्हाका दिसता हे झोनींग जे आमचे निसर्ग आहा ते आमकां सांबाळपाची गरज आहा. आयज त्या दिसच्या म्हणजे डे 1 हांव सांगतालो प्रत्येक आमदारान प्रत्येक आपल्या मतदारसंघान लक्ष घालूंक जाय हे झोनिंगे विशयी. हांव कोणाक दोश दिना
पूण म्हाका दिसता जे कन्सल्टंट असतात आणि जे ऑफिसर्स असतात ते एका रिस्पॉन्सिबल आहात, कित्याक आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर TCP जो आहा तेका प्रॉपर जे कितें करतात ते तेका प्रॉपरली सांगूंक जाय, कित्याक जर NDZ आहा तो NDZ तूं करूं शकना, शेतां करूं शकना, आगर करूं शकना. हे म्हाका दिसता आमच्या मतदारसंघात सुरवात जाल्ली आहा. आणि जे फाटल्या दिसांनी मिनिस्टरांनी सांगला की 2,36,000 जी ऑलरेडी कन्वर्ट जाल्या, 2,36,000 ऑलरेडी कन्वर्ट जाली. आणि म्हाका एक कळना की 2,36,000 ही कशी जाली, कोणाक जावन जाली. स्थानिकांक विचारले काय, पंचायतीक विचारले काय. आमकां जर स्थानिकांकूच नाका, हे म्हाजो विरोध न्हू, ह्यो स्थानिकांचो विरोध आहा. म्हाका म्हणजे जर स्थानिकांक जाय डेफिनेटली जाय, करपाक जाय, पूण जेन्ना जर स्थानिकांक नाका तेन्ना म्हाका दिसता तेका ते कॅन्सल करपाची गरज आहा. अधिकृतपणान मंगळारा 3.5 वरांचेर काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करतलो अशी घोशणा मगोवपाचो आदलो फुडारी केतन भाटीकारान केल्या. फाटल्या कांय दिसां सावन वेगवेगळी चर्चा आनी आरोप प्रत्यारोप सुरू आसा. हे सगळ्याक जाप काँग्रेसी पक्षान प्रवेश केले उपरांत दितलो अशें भाटीकारान स्पश्ट केलें. मजगतीं फोंड्या मतदारसंघाची उदरगत बरे तरेन करपाच्या हेतान काँग्रेस पक्षान प्रवेश करता. देखून जो कोण आतां आपल्या निर्णयाक विरोध करतात तेवूय तेंको दितले अशें ताचें म्हणणें. फाल्यां 3:30 सेलिब्रेशन हॉल यार्ड प्रभुनगर फोंडा हांव काँग्रेस पार्टी ऑफिशियली जॉइन जातलो. सो तुमकां सगळ्यांक फाल्यां आमंत्रण दिता की तुमी येवचो आनी तुमचे ब्लेसिंग्स आमकां सगळ्यांक आज पर्यंत जसो आदार दिला तशेंच दिवचे. आसा तांचे चालू आसा सगळ्यांचे. तो लिस्ट तुमकां फाल्यां सकाळी 10 म्हणसर दिता. सो वॉट मेक्स यू टू जॉइन काँग्रेस? न्ही, हांव ताजेर सगळे कितें ताजेर उलोवपाचें आसा ते फाल्यां 4:30 हांव म्हज्या भाशणांत सांगतलो. खूब गजाली आसा उलोवपाची. ह्या दिसांनी भरपूर गजाली इवन मिडियांचेर आयिल्ली आहा. 41 सायडीड आयल्या, म्हाका विचारनासतना खुबश्यो गजाली. सो ताजेरूय फाल्यां हांव सगळो खुलासा करतलो. आय थिंक आय हॅव ऑलवेज गिवन हायस्ट रिस्पेक्ट टू मिडिया एंड आय वील ऑलवेज गिव दॅट. बट आय ऑलवेज फील दॅट when you publish something, I should also ask me regarding my opinion about it. So, with all respect to all the media, I request you to be present tomorrow there at around 3:30 to 4 near the celebration hall, and I will clarify and clear every single doubt, because I feel media is one of the strongest pillars of democracy. आणि मोदी न्यूज जर लोकांपर्यंत पावता ती फक्त तुमच्या माध्यमांतल्यान पावता, आणि त्या खातीर तुमचो माध्यम फाल्यांय म्हाका तितलोच गरजेचो आसा. सतीश सरान कॉमेंट केलें की 4,500 मतां सध्या मोगोची आसा, तेन्ना मोगो हो भाजपा कडेन आहा, तेन्ना कशें कितें पळयता तुमचे कडेन? I have highest respect for everyone. Everyone has the right to give their opinions, and I don't want to comment on those opinions. आमी आमच्या तरेन आमचें कितें काम करपाचें तें काम करतले. लोकांनी पळयलां की केतन भाटीकारान आनी केतन भाटीकाराचे सगळे टिमीनी, कार्यकर्त्यांनी, लिडरांनी कशें काम केलां. सो हांव कोणाचेरूच कितें कमेंट दिवपाक हांव ना. 4,500-5,000 मतां आसा, कोणाची 6,000 आसा, कोणाची 8,000 आसा, आनी खंय तरी केतन भाटीकाराची थोडी फार मतां आसा, ती वाडोवपा खातीर आमी प्रयत्न करता. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे